Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. कोविडाक लागून आज मेरेन 3,346 जणांक मरण, चडश्यो केशी जीएमसीत. दुसऱ्या लाटेत जीएमसीत 2 महिन्याच्या काळातूच 2,000 मायज मरणां. जीएमसीक ऑक्सिजनाची पुरवण फावो तशी जायना आनी त्या खातीर पेशंट सोंपल्या म्हूण त्या वेळार बोवाळ पडलो. मुख्यमंत्र्यान तेन्ना रेव्हेन्यू सचिव संजीव कुमार, आदले जीएमसीचे डीन VN जिंदाल आनी IITचे संचालक BK मिश्राची समिती नेमली. रिपोर्टात कितल्याशाच प्रश्नांच्यो जापो, मात मरणाच्या पापाक धनी कोणूच ना. सरकार जबाबदारी घेना म्हूण विरोधकांनी सरकाराक उजरायलो. एका वटेन जीएमसीचो जो ऑक्सिजनाचो रिपोर्ट आयला तो म्हणटा की ऑक्सिजन गोवा मेडिकल कॉलेज इज रिस्पॉन्सिबल म्हणटा रिपोर्ट. हाव कॅन बी गोवा मेडिकल कॉलेज रिस्पॉन्सिबल? गोवा मेडिकल कॉलेज इज नॉट ए प्रायवेट हॉस्पिटल. गोवा मेडिकल कॉलेज इज ओन्ड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. So it's a failure to supply oxygen to the people of Goa and protect their lives. The responsibility goes on the government. It's a collective responsibility of the government. स्कूप इंडस्ट्रीज वो एकूच प्रिफर्ड सप्लायर कित्याक आसलो. जेन्ना जीएमसी केसी वाडल्यो, ऑक्सिजनचे रिक्वायरमेंट वाडले, वो वेंडर बाकीच्या हॉस्पिटलांक सप्लाय करतालो, जावं तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तशें बाकीच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक सप्लाय ऑक्सिजन करतालो, तो करपाक पावलो ना. तेन्ना एकूच सप्लायर तुमी जीएमसी आनी बाकीच्या गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांक कित्याक दवरलो? तशें जीएमसी डिनान रिजायन करपा जाय. खंय तरी तांकां मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दवरपा जाय. रिपोर्टा प्रमाण जीएमसीत ऑक्सिजन उणो पडटा हो मुद्दो वेळार उपस्थित केलो ना वा ऑक्सिजन सप्लाय वाडोवपाची मागणी केली ना. जीएमसीन फक्त हायकोर्टान दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत हो विशय मांडला. रेसिडेंट दोतोरांचे संघटनेन बरयल्ल्या पत्रा प्रमाण जीएमसीन कारवाय केली ना. ती कारवाय वेळार केल्ली जाल्यार परिस्थिती बरे तरेन हाताळपाक मेळपाची. जीएमसीन रॅशनल यूज ऑफ ऑक्सिजनाचेर कसलोच असेसमेंट केलो ना. तांणी फक्त केंद्रान सांगला त्या प्रमाण नोडल अधिकारी नेमलो. 2018 आरोग्य खात्यान स्कूप ऑक्सिजनाचो स्कोप ऑफ वर्क गोंयभर वाडोवपाच्या निर्णयाक लागून सरकाराक दुसरे कडल्यान ऑक्सिजन घेवपाचो पर्याय उरलो ना. जीएमसीचो डिमांड वाडलो तेन्ना गोंयच्या हेर हॉस्पिटलांनी स्कूप कंपनीन ऑक्सिजन सप्लाय कसलीच कळवणी वा रकादा शिवाय बंद उडयलो. जीएमसीतलो क्रायसिस जीएमसी आनी स्कूप कंपनीच्या ताकी भायल, मात ते कोणाचीच मजत घेयनासतना स्वता परिस्थिती हाताळपाक गेले. 2018च्या जीएमसीच्या डाटा प्रमाण जीएमसीक 1,500 ऑक्सिजन ट्रॉली वर्साक लागता म्हूण नोंद आसा. मात वापर पळयल्यार जीएमसी त्या वेळारूच 2,890 ट्रॉली वापरताले. ह्या पुराय रिपोर्टा प्रमाण जीएमसीन त्या 2 महिन्यात कितें घडलें ताका जीएमसी आनी स्कूप ऑक्सिजन जबाबदार. ह्या समितीन ऑक्सिजनाची सिस्टम जाग्यार घालपाक आपल्या रिपोर्टात कांय सुचोवण्योय केल्ल्यो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी.